मराठी आणि मराठी मनीस या मुद्द्याचेर निमणे वट्ट 20 वर्सां उपरांत राज आणि उद्धव ठाकरे एकठांय आयले। भव्य मोर्चाची शिटकावणी उपरांत महाराष्ट्र सरकारान हिंदी सक्तीचे आदेश फाटीं घेतल्या उपरांत ठाकरे भावांचो जंगी विजयी मेळावो जालो। लाखांची उपस्थिती आशिल्ली आमी एकठांय आयल्या ते एकठांय रावपा खातीर म्हूण उद्धव ठाकरेन घोशणा केल्या। राज ठाकरेन आपले ठाकरे शैलीन भाजपाचो समाचार घेतलो। महाराष्ट्राचे राजकारणात नवी नोंदी सुरू झाल्या। उद्धव आणि राज ठाकरे निमणे मराठी भाषा आणि मराठी मंचांच्या मुद्द्याचेर वट्ट 20 वर्सां उपरांत एकठांय आयले। आमी एकठांय आयल्या ते एकठांय रावपा खातीर म्हूण उद्धव ठाकरेन जाहीर केले। जे बाळासाहेब ठाकरेक जमूंक ना ते देवेंद्र फडणवीसान घडोवन हाडले म्हूण राज ठाकरेचो टोमणो। भाजप हो वापरा आणि फेकून द्या हे तत्वाचेर चलपी पक्ष। आतां आमी दोगूय तुमकां भायर आयतात म्हूण भाजपाक शिटकावणी। मुंबयच्या वरळी डोम वाठारांत विजय मेळाव्यान राज आणि उद्धव हे दोगांचे मनमिलोन पळोवपाक मेळ्ळें। गोय बेळगावाक जोडपी अनमोड घाटाचो रस्तो शुक्रारा राती कोसळ्ळो। ह्यान पयलीं ह्या घाटाच्या रस्त्या एके वटेन सुमार 30 मिटराचेर वेऱ्यो गेल्ल्यो। रस्तो कोसळिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला। अनमोड घाटाच्या रस्त्याक वेरो पडिल्ल्यान शुक्रारा राती रस्तो कोसळपाची घडणूक घडली। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना। मोले सावन सुमार 10 किलोमीटर अंतराचेर अनमोड घाटाच्या राष्ट्रीय महामार्गाक एके वटेन सुमार 30 मिटराचेर वेऱ्यो गेल्ल्यो। उपरांत संबंदीत खात्यान तात्पुरतो उपाय म्हूण कॉन्क्रीट घातिल्ले आनी एके वटेन येरादारी सुरू दवरिल्ली। मात उटंगराच्या पडपी वाऱ्या वादळाक लागून वेरो पडिल्लो रस्तो कोसळिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला। संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी रस्तो दुरुस्त करपाक सुरू केला। जे लोक एकाच रुटार दर दिसा प्रवास करतात तांचे खातीर कदम येरादारी महामंडळान पास सुविधा काडिल्ली। ह्या पासान प्रवाशांक म्हयन्याक अमके पयशे भरचे पडटाले आनी तांकां म्हयन्याचो पास मेळटालो। ह्या पासाक लागून प्रवाशांच्या तिकेट खर्चान बचत जाताली। पूण काळा प्रमाण कदम येरादारी महामंडळान कांय बदल केल्यात। स्मार्ट सिटींत ईव्ही बसी सुरू केल्यो, उपरांत स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड सुरू केले आनी आतां कागदी पासा बदला स्मार्ट ट्रान्झिट पास सुविधा सुरू केल्या। कार्ड सेवा बरी आसा, मात हे कार्ड अशें अपडेट करचे हे कांयच खबर नाशिल्ल्याचे लोक सांगतात। 1 ऑगस्ट सावन कागदी पास सेवा पुरायपणान बंद जावन स्मार्ट ट्रान्झिट पास सेवा सुरू जातली। 2 दिसांत 400 जाणांनी स्मार्ट ट्रान्झिट पास केला। लोकांनी 31 जुलया पयलीं स्मार्ट ट्रान्झिट पास करून घेवचो अशें आवाहन कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान केला। कागदी पास आशिल्लो तेन्ना लोक ह्या पासाचो गैरवापर करताले, मात आतां ह्या ट्रान्झिट पासाचो वापर फकत दिसाक 2 वेळाच करपाक मेळटलो म्हूण तुयेकारान सांगलें। लोलये आनी पैंगिणी गांवाच्या पठाराचेर वेगवेगळे प्रकल्प कोमुनदादीच्या नियंत्रणाखाला हाडपाचो यत्न सुरू आसा। थळाव्या लोकांनी हाका विरोध उक्तायलो आनी समस्या निर्माण जातली अशें मत उक्तायलें। थळाव्या आमदारान हातूंतल्यान फाटीं सरचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला। तशेंच कायदेशीर लढो दिवपाक लेगीत तयार आसा अशें तांच्यांनी सांगलां। लोलये आनी पैंगिणी गांवाच्या पठाराचेर येवपी वेगवेगळ्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो। ह्या दोनूय गांवचें अस्तित्व ह्या पठाराक लागून आसा अशें प्रशांत पागी हांणी सांगलें। ह्या पठाराचेर पावसाचें उदक जिरता आनी तें उदक गांवांतल्यान मेळटा। पठाराच्या जमनीचेर प्रकल्प आपल्या नियंत्रणाखाला हाडपाचो यत्न कोमुनदाद समितीन सुरू केला। गांवच्या लोकांनी IIT आनी हेर प्रस्तावित प्रकल्पाकूय विरोध केल्लो। कोमुनदादीक ही जमीन विकपाक मेळची ना हाचे खातीर कायदेशीर लढो दितले आनी गरज पडली जाल्यार रस्त्यार देवपाक तयार आसा अशी शिटकावणी थळाव्यांनी ह्या वेळार दिली। तिसवाडीची तान भागोवपी ओपा खांडेपार उदका प्रकल्पान बिगाड चालूच आसा। शुक्रारा राती परतून एक फावट ओपाचे पायपलायनीक गळटी लागली। ही गळटी दुरुस्त करपाचें काम शेनवार दनपार मेरेन झुजा पावण्यार सुरू आशिल्लें। ओपा खांडेपारचो उदक प्रक्रिया प्रकल्प पुराय तिसवाडीची तान भागयता। मात हालीं कांय दीस जाले ओपान एक बिगाड जावन तिसवाडींत लोकांचे उदकाक तळमळे चल्ल्यात। शुक्रारा राती ओपाचे पायपलायनीक गळटी लागली। शेनवारा दनपार मेरेन ही गळटी काडपाचें काम झुजा पावण्यार चालू आशिल्लें। ते भायर प्रकल्पाचे वीज पुरवणीतूय चलपी आपालिपा उदका पुरवणीक बादता। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा लायटीचो प्रॉब्लेम भायलो काय प्लांटांतलो तें पळोवचें पडटलें।
तुम्ही पळयता ते नावेली साळपे तळ्या कुशीकचो वाठार जंय आदी पडीक जमीन आशिल्ली जी आता 5वीचार भात शेतीच्या पिकावळीन फुलतली। ह्या पडीक जमनीचेर फाटली 3 वर्सां हे तळावे शेतकार भाताची लागवड करता। सुरवातीक फकत 1 लाख चौखण मीटर जमनीचेर शेती केल्ली, मात अंदू वर्सा वट्ट 3 लाख चौखण मीटर जमनीचेर लागवड करपाचो तांचो ध्येय आसा। आमच्या ह्या यत्नाचें फुडारपण पॅडीमॅन ऑफ गोवा म्हणल्यारूच फादर जॉर्ज कार्डवस हांणी केलां। तांच्या प्रेरणादायी मार्गदर्शना खाला आमी हें पावल उबारिल्ल्याचें तळावो शेतकार आंतोनियो आल्वारीज सांगता। ह्या जमनीचेर भाताची लागवड करतना शेतकारांक साबार आव्हानां लेगीत आयलीं। सुमार 40% जमीन अजून लेगीत लागवडी खाला हाडिल्ली ना, हाचें कारण हांगा प्रदुशीत उदकाची समस्या उप्रासल्या। तशेंच शेताक लागपी मशिनां व्हरपाकूय त्रास जाता। देखून ज्यो समस्या आसात ते बेगीनूच सुटावो करून पुराय जमनीचेर भात पिकयतले अशें शेतकार आंतोनियो आल्वारीज सांगता। नावेली मतदारसंघाचो भाजपाचो आमदार उल्हास तुयेकाराचे खुबशे खडेगाठ कार्यकर्ते तुयेकाराचेर नाराज म्हूण सुत्रांची म्हायती। अंतर्गत घुसघुसीक लागून हे चित्र तयार जाल्ल्याची म्हायती। हाचेर आमदार तुयेकाराक विचारल्यार तो म्हणटा जे नाराज आसात तांची नाराजी आपूण पयस करतलो। नावेली मतदारसंघाचो भाजपा आमदार उल्हास तुयेकाराचे भोंवतणी कार्यकर्त्यांची नाराजी म्हूण सुत्रां सांगतात। आडकून पडपी कामां तशेंच नावेलीन पक्षाचे संघटनात्मक पदांचेर कांय जाणांची जाल्ली निवड कार्यकर्त्यांचेर नाराजीक कारणीभूत थारल्या म्हूण कळटा। हाचेर विचारल्यार आमदार तुयेकार म्हणटा आपूण सगळ्यांची नाराजी पयस करतलो। शुक्रारा राती म्हापसा भाजी मार्केटा समकार आशिल्ल्या नगरपालिकेच्या इमारतीचो भाग कोसळ्ळो। ह्या घडणुके वेळार कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। योग्य व्यवस्थापन नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या म्हूण थळावे सांगतात। फुडें कसली वायट घडणूक घडच्या पयलीं थळाव्या आमदारान लक्ष घालचें म्हूण तांणी मागणी केल्या। मजगतीं वाळपयच्या समाजीक भलायकी केंद्राचो इमारतीचो कांय भाग कोसळपाची घडणूक घडली। ह्या घडणुके वेळार कांय दुयेंती आपली नांव नोंदणी करपा खातीर रांकेंत उबे राविल्ले, पूण सकाळचो वेळ आशिल्ल्यान चड दुयेंती नाशिल्ले, हाका लागून जिवीतहानी टळ्ळी। कॅन्सर सारख्या भिरांकूळ दुयेंसापासून स्वताची राखण करपा खातीर अर्ली स्क्रीनिंग खूब गरजेचें। जितले बेगीन ह्या दुयेंसा विशीं समज जाता तितले बेगीन उपचार घेवपाक मजत जाता। तेन्ना दरेकल्यान सरकाराच्या कॅन्सर स्क्रीनिंग मोहिमेंत वांटो घेवपाचें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें। कॅन्सराच्या बाबतींत जागृताय निर्माण करपूय खूब गरजेचें आशिल्ल्याचें ताणें आपल्या उलोवपांत म्हणलें। ते डॉक्टर पद्मिनी फावंडेशनान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयताले। भाजप फुडाऱ्यांमदीं जावपी आरोप प्रत्यारोप पक्षांतली अंतर्गत फूट दाखयता। ही लढाय आतां बंद दारां आड उरूंक ना। तांचे आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण लोकां मुखार आयलां। देखून पक्षाची अंतर्गत शिस्त इबाडत चल्ल्या अशी टिका फातोळेचो आमदार विजय सरदेसायान केला। तशेंच भाजपान आपल्या शिस्त धोरणाचेर अंतनिरीक्षण करचें पडटलें अशें विजय सरदेसाय सांगता।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आदलो मंत्री बाबू आजगावकार आणि सध्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकारां रंगिल्ले गांजो नाटक पुराय गोंयभर गाजले. ह्या नाटका उपरांत हे प्रकरण थंड जातलेशें दिसताले, पण प्रत्यक्षांत मात तशेंच कितेंच घडलें ना. आरोप प्रत्यारोपा उपरांत काल आमदार प्रवीण आल्लेकार समर्थकांनी बाबूचो पुतळो लासलो. ताचेर आतां बाबून प्रतिक्रिया दिल्या. आपलो पुतळो लासपी भुरगे आमदार प्रवीणाचे न्हू जाल्यार ताणें तांकां अटक करून दिवची अशें बाबू म्हणटा. आमदार प्रवीणान ह्या भुरग्यांचो फकत स्वताच्या फायद्या खातीर वापर करून घेवचो न्हू, तांकां नोकरी लावन तांच्या पोटाचोय प्रश्न सुटावो करचो अशें बाबू सांगता. पेडणेच्या आरोप प्रत्यारोपाच्या नाटका उपरांत सगळ्यांक पक्षशिस्तीचे धडे दिवपी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू आत्मपरिक्षणाची गरज आशिल्ल्याचें विजयान उलोवन दाखयलां. कोणेच मंत्रीपद गेले म्हूण शक्ती प्रदर्शन करपा खातीर उठाचो वापर जावपाक फावना हाची आमी जतनाय घेतले. तशेंच उठा संघटना जाग्यार हाडपाक आमी काम करतले म्हूण गाकुवेत महासंघाचो अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार सांगता. पणजे आझाद मैदानाचेर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत शिरोडकार उलयतालो. सप्टेंबरांत जावपी उठा संघटनेच्या वेंचणुके खातीर एसटी भावांनी संघटीत रावपाचें आवाहनूय ताणें ह्या वेळार केलें. सुमार 2012 वर्सा जेन्ना गोंयचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आशिल्लो तेन्ना मडगांव आनी फातोडीची हजारांनी चौकण मिटर शेत जमीन कमी दरान सरकारान घेतिल्ली. हे जमनीचेर वेगवेगळे प्रकल्प उबारतले म्हूण लोकांक सांगिल्ले. पूण 13 वर्सां जालीं तरी अजून मेरेन थंय कसलेच तरेचो प्रकल्प उबारिल्लो ना म्हूण शेतकार सांगतात. तेन्ना सरकारान जमीन परत दिवची म्हूण शेतकारांनी मागणी केल्या. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आनी दामू नायक फातोडीचे आमदार आसतना हजारांनी चौकण मिटर शेत जमीन कमी दरान शेतकाऱ्यां कडल्यान घेतिल्ली. कांय शेतकारांक अजून मेरेन लुकसाण भरपाई लेगीत मेळोंक ना. 13 वर्सां जालीं तरी अजून ती जमीन तशीच आसा. प्रकल्पाच्या नांवा खाला शेतकारांची फटवणूक जाल्या असो आरोप विजयान केलो. दक्षिण गोंयांत फाटल्या 6 म्हयन्यांत खुनाची 11 प्रकरणां नोंद जाल्यात. ह्या सगळ्या प्रकरणांचो तपास करून दुबावितांक अटक केला. हाचे भायर लैंगीक अत्याचाराच्या 20 परस चड प्रकरणांतूय दुबावितांक अटक केल्या. दक्षिण गोंयांत खून करपाचो यत्न, लैंगीक अत्याचार अशा गंभीर गुन्यांवांचे 100% तपास पुराय जाल्यात. दक्षिण गोंय जिल्लो पुलीस गुन्यांवांचो योग्य तपास करता. दर एका पुलीस स्टेशनात सायबर क्रायम रिस्पॉन्स सेल स्थापन केला. थंय नेमिल्ल्या पुलीस कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिलां. सायबर गुन्यांवांचो तपास करपा खातीर दक्षिण गोंयच्या दर एका पुलीस स्टेशनात पुलीस उपनिरीक्षक आनी तांचे वांगडा हेर 2 कर्मचारी नेमल्यात. कागाळी मेळ्ळ्या उपरांत गुन्यांव नोंद करून तपास करतात. हावजीक कायदेशीर परवानो नाशिल्ल्यान दक्षिण गोंयांत जंय हावजी चलतात थंय पुलिसांक कायदेशीर कारवाय करपाची सुचोवणी पुलिसांक दिल्या, अशी माहिती दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली. पावसाच्या तडाख्यान शेताचो धूप जाल्ल्यान शिरगांवच्या शेतकारांचेर सध्या आकांत आयला. पेरिल्ल्या भाताची रोपां उदका पुरवण जाल्ल्यान शेतकाराचेर कपाळाचेर हात मारपाची पाळी आयल्या. शिरगांव हो मायनिंग वाठारांत येवपी गांव. पयलींच मायनिंग वेवसायाचो गांवांतल्या शेतांचेर परिणाम जातना शेतां काबार जाल्यात. चडशीं शेतां नापीक जाल्यात. तरी लेगीत कांय शेतकार अजूनय शेतां करतात.
अंदूय नवे उमेदीन शेतान देवून शेतकारांनी भाताची पेरणी केल्ली. भाताची रोपां वयर चलिल्ली आसतनाच पावसाचेर सावार आयलो आनी पुराय शेतां उदका पोना गेली. रोपां कुसून गेल्ल्यान आतां करचें कितें असो प्रश्न शेतकारांक पडला. मनशाचेर गुन्यांवकारी खटले प्रलंबीत असले तरी ताच्या पासपोर्टाचें नूतनीकरण 10 वर्सां खातीर न्हयकारप वा फकत एका वर्सा खातीर ताचें नूतनीकरण करप योग्य न्हय अशें गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयान म्हणलां. देखून प्रलंबीत खटले आशिल्ल्या व्यक्तीचो पासपोर्ट पुराय 10 वर्सां खातीर नूतनीकरण करपाचो आदेश न्यायालयान प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालयाक दिलो. ह्या प्रकरणात संबंदीत व्यक्तीचेर 2 खटले न्यायालयान प्रलंबीत आसात, पूण हे प्रकरण फकत पासपोर्ट नूतनीकरणाचें आशिल्ल्यान हे खातीर खटले चालू आशिल्ले न्यायालया कडल्यान खंयच्याय विशिश्ट आदेशाची गरज ना असो निकाल मे म्हयन्यात उच्च न्यायालयान दिल्लो. पूण पासपोर्ट खात्यान फकत एका वर्सा खातीर ताच्या पासपोर्टाचें नूतनीकरण केलें. हाका लागून संबंदीत व्यक्ती परून उच्च न्यायालयान गेलो. ताचे वतीन वकील गौतमी कामत हाणें पासपोर्टाचें नूतनीकरण 10 वर्सां खातीर करचें असो युक्तिवाद केलो. संकश्टांत आनी अडचणींत आशिल्ल्या 9,000 परस चड बायलांनी बायलां आनी बाल कल्याण खात्या कडेन संपर्क साधून आपल्यो समस्या सोडयल्यात. बायलांक मजत करपा खातीर राज्यांत बायलां आनी बाल कल्याण खात्याचे वन स्टॉप सेंटर सखी आनी बायल हेल्पलायन कार्यरत आसा. बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान आतां मेरेन संकश्टांत आशिल्ल्या 9,318 बायलांक सोडयल्यात आनी तांकां फावो ती मजत दिल्या. सखी ह्या वन स्टॉप सेंटरान नोव्हेंबर 2015 ते 2025 मेरेन संकश्टांतल्या बायलांची 5,123 प्रकरणां नोंद जाल्यात. ह्या वन स्टॉप सेंटरान तांकां पुलीस मजत, वैजकी मजत, कायदेशीर आनी मानसीक समुपदेशन, आलाशिरो आनी हेर गरजेच्यो वस्तू दितात. सखी वन स्टॉप सेंटर ही केंद्राची येवजण आनी ह्या येवजणे खातीर 100% निधी केंद्र सरकारा कडल्यान मेळटा. हिंसेचो बळी पडपी बायलांक सगळ्या तरांची सुविधा हांगा मेळटा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दरेकी 2 वन स्टॉप सेंटर आसात. आषाढी एकादशी निमतान शेनवारा सांखळेंतल्या वेगवेगळ्या हायस्कुलांतल्या भुरग्यांनी विठ्ठल नांवाचो जप केलो. सांखळेंतल्या केबी हेडगेवार विद्या मंदिर हायस्कूल, मोल्ले हांगच्या सरकारी मुळावी शाळा, विठ्ठलापुरांतली फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल, सांखळेंतले प्रोग्रेस हायस्कूल आनी हेर शिक्षणीक संस्थांनी आयज विठ्ठलापूर सांखळेंतल्या पांडुरंगाच्या देवळा मेरेन भुरग्यांक घेवन पांयवारी काडली. हातूंत विद्यार्थ्यांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेत विठ्ठल नांवाचो जप केलो. आरवली वेंगुर्लेच्या बेतोबा देवळांत अखंड हरिनाम सप्तक चलता. हे फाटभुंयेर 3ऱ्या दिसा श्री तिरुपती बालाजीच्या रुपान सजयली ही श्रीची मूर्त. जगन्नाथ यात्रेंतले हे दिव्य खीण देव श्री मदन मोहन आनी श्री रामकृष्ण हांच्या रथाची विधिवत पहांडी बीज भक्तांक मोहीत करतात. ओडिशांतल्या पुरी हांगा बहुधा यात्रे आदी परतीच्या प्रवासा पयलीं लोक पहांडी विधी दरम्यान देव जगन्नाथाची मुर्ती देवी सुभद्रा आनी बडा ठाकुरा बलभद्रा सयत घेवन वतात.
श्री गुंडीच्या देवळासावन जगन्नाथ देवळान देव जगन्नाथ, देव बलभद्र आणि देवी सुभद्रा हांच्या परतीच्या बहुधा यात्रेच्या आदी भाविक आणि कलाकार आनंदोत्सव साजरो करताना पळयात. पाच जुलयाक गुजरातच्या द्वारकाच्या जायत्या वाठारांनी उटंगराचो पावस पडलो. जनजीवन विस्कळीत जालें. पळयात गुजरातच्या द्वारकांतली ही परिस्थिती. देशांतले दर 8वे भुरगे अकाली जल्मता आणि दर 6वे भुरगे जल्माक येतना कमी वजनाचे जल्माक येता. IIT दिल्ली इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस मुंबय आणि UK आयलंड संस्थांनी केल्ल्या संयुक्त संशोधनांत हो दावो केला. उत्तर भारतांतल्या हिमाचल प्रदेश 39% आणि उत्तराखंड 27% ह्या राज्यांनी अकाली जल्माचे प्रमाण चड आसा. दुसरे वटेन जल्माक येतना कमी वजनाच्या भुरग्याचे प्रमाण पंजाबांत चड 22% आसा. संशोधना प्रमाण राजस्थानांत 18.29%, महाराष्ट्रांत 8.72% आणि मध्य प्रदेशांत 14.84% भुरगीं अकाली जल्माक येतात. मध्य प्रदेशांत 21% वजनाची भुरगीं जल्मतात, जाल्यार राजस्थानांत हो आंकडो 18% आसा. तशेंच उत्तर प्रदेश, बिहारांत सुमार 15% भुरगीं अकाली जल्माक येतात. गुरवारपणान PM 2.5 परस ल्हान कणचे वाडटे प्रमाण हे जल्माक येतना समस्या जावपाचें एक मुखेल कारण ठरता. सैमाची देणगी आशिल्ली आणि रानांत रोहिणीचेर फुलपी अळम्यांचे अंदू आषाढी एकादशी पयलींच दर्शन जालां. दिवचल आनी पेडणेच्या बाजारांत आतां अळमी विकपाक येवपाक लागल्यात. सध्या 550 ते 600 रुपया वांटो अशें अळम्यांचें मोल आसा. अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो दाडी सुरूच आसा. शुक्रारा तिसवाडी आनी बार्देज मालान घाल्ल्या दाडी वेळार अन्न आनी वखदां प्रशासनान वट्ट 6 आस्थापनां बंद उडयली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण योग्य परवाने आनी नितळसाण नाशिल्ल्यान आक्षेचें एक आस्थापन बंद उडयलें. तशेंच सांगोर्डेची 2 आस्थापनां, म्हापशेचें एक आस्थापन, आसगांवची 2 आस्थापनां मेळून नितळसाण आनी योग्य परवाने नाशिल्ल्यान एका फास्ट फूड दुकानाक 5,000 रुपयांचो दंड दिला.
मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते